आनी तुमकां सगळ्यांक अपील करता की म्हापशेकारांनी ताका बरे मतां मारून निवडून हाडून आमच्या गोंयच्या विधानसभेत धाडपाची अशी ते अपेक्षा करता। ती कोण खंय कितें करता ते दिवपाक ती बॅगां एक्सचेंज जाता ती बॅगां एक्झॅक्टली कितले पयशे आसता ते खूब डिफिकल्ट करता। इन्कम टॅक्स सगळे आयज खंय इन्कम टॅक्साक कितें पावर उरला आयज सीबीआयचो का पावर काबार केला आयज जजीस रस्त्यार येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतात न्याय मागपाक जेणी न्याय लोकांक दिवपाचो आसता। आयज जे हे आसा आरबीआयक दिसतो एक इन्स्टिट्यूशन उरला देशांक आयज इन्स्टिट्यूशन काबार केला। फाटल्या हेतून कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना हो एक सूर आहा तोच तो डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आमी फटाफट फुडें व्हरतले। डेव्हलपमेंट मेन आमची सिटी आहा ती कंजेस्टेड जाल्ली आहा लोकांचे जे भुरग्यांक तशेंच जाणट्यांक आमचे कला मंदिर जाय रवींद्र भवन हांगा म्हापशांत जाय अशे खुबशे म्हापशाचे इश्यू आहा। हे इश्यू काही वर्सां जालीं आतां हे इश्यूचे सुटावे जायत ना। आमी निवडून येयल्या बरोबर हे इश्यू हातून घेतलो आनी जाता ते बेगीन टायम दिनासतना पयलीं आमचो म्हापसा बस स्टँड तो हातेचें काम हातीन घेतले। अशे जे म्हापशाचे इतर सुविधा आमकां कितें जाय इलेक्ट्रिसिटी म्हणा इलेक्ट्रिसिटी आयज आमी पळयता हांगा म्हापसान लो वोल्टेज आहा जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दिवन आयज जे हांवें काँग्रेस पक्षाची म्हाका तिकेट मेळ्ळ्या ती काँग्रेस पक्षानूय हांव जो प्रामाणीक आहा म्हणून म्हाका आयज हे तिकेट दिल्ली आहा आनी सगळ्या म्हापशेकारांच्या विश्वासान आयज हांव फुडें सरला। म्हाका खात्री आहा येता ते 23 तारखेक जे आमचे नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेट बाबा गिरीश चोडणकर तशेंच हांव काँग्रेसीक जे हातीचो बटन दामून आमकां दोगांयकूय हांगा भरघोस मतां दितले ह्यात शंका ना।